वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा सोमार, मंडे आयज, आणि सकाळची न्ही आतां 11:45 सुमार जाली. तर रुटिनाचें जें कितें काम आसा पळय तें सगळें पयलीं आटोपून घेतलें आनी मागीर आतां विडियोज आसा पळय तो स्टार्ट करता. अशें जाता म्हणटा अशें ट्राय करता हांव की रेगुलरली अशे व्हिडियो घालतलें अशें म्हणून. डेली तर शूट करतलें, डेली घालतलें अशें म्हणून. जशें की पयलीं म्हाजो नॉर्मल रुटीन आसतालो पळय तसो नॉर्मल रुटीन सगळं शेअर करतलें अशें म्हणून. बट कितें सांगा तुमकां, पॉसिबलच जायना. कितें ना कितें काम जें आसा पळय तें चालूच आसता, कितें ना कितें काम येयत रावता आनी अशें करून मागीर डिले जाता. मागीर कितें जाता, लायक पळया आतां सकाळ फुडें उठलें इन सेन्स अशें ना की एकलेंच उठटा, तेजे वांगडा उठटा, तें उठटा सकाळ फुडें 6:30 7 अशें करून. सो तें उठलें, मागीर तेका फिडींग केलें, मागीर मातशें तेका न्हिदोवपाक हें करता, मागीर लेट जाता, असो 8 बी जाता. 8 बी अशें उठलें म्हणटगीर मागीर घरा कडेन कामां आसतात न्ही, झाडप झुडप, ब्रेकफास्ट रेडी करप, पिवपाक उदक म्हण तापोवंक जाय, हें तें सगळें तें कामां आसता. एकदां च्यायेचें काम जालें, तें सगळं वावर काडलो, जेवणाची तयारी. मागीर 11:30 जाता म्हणल्यार ती येता. असो करून आमचो रुटीन जो आसा पळय तो तसोच वयता. मागीर हें कामाक हात घाल, तें कामाक हात घाल करून टायम जाता, दनपार जाता. मागीर अशें दिसता आतां हाफ डे तर गेलो, आतां आनी सांजचें कितें शूट करूं अशें जाता. तर आयज बी सेमच जालें म्हाज्या वांगडा. स्टील म्हटलें ना पुरो सदांचेंच जालें आतां हें. आनी मागीर कितें जाणा ती संवय जाता की आसूं 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 म्हणप जें आसता पळय ती मागीर संवय जावन वयता. सो म्हटलें चल आसूं आनी म्हणपाचें ना, करया अशें म्हणून कितें जें आसा पळय न्हू तें. आनी तुमकां सांगता, खरें सांगता तुमकां, म्हाजो रुटीन जो आसा पळय तो आजून न्ही सेट जालोच ना. इन सेन्स कसो, आयज तुमकां सांगता, हांवें न्ही आतां डिसायड केलें, काल मागीर अशेंच करून बसलें चिंतलें आनी डिसायड केलें की ना, हें अशें करून फाल्यार घालून न्ही कांयच जावचें ना. तर रुटीन जो आसा पळय तो म्हाका एनी हांव टायम कसो बसो एडजस्ट करून सेट करपाकूच जाय. आतां बाय कशें म्हळ्यार खंयच्या टायमार कितें रियॅक्ट करतलें कळना न्ही, केन्ना रडटलें, केन्ना न्हिदतलें, केन्ना उठतलें. आतां तेजो थोडोसो टायम जो आसा तो स्पेसिफीक आसा, त्या टायमार तेंच करता. म्हळ्यार अमको टायम आसा ज्या टायमार तें न्हिदता, जावं अमको टायम आसा ज्या टायमार तें खेळटा, उठटा अशें करून. सो तो टायम सायडीन दवरून जो मदलो टायम आसा पळय तेन्ना म्हटलें हांव म्हाजी कामां आतां करून घेतलें अशें म्हणून हांव आयच्यान न्ही सगळे कामाक सारकें सेट करून लागलां. लायक व्हिडियो बीन हांव कसो टायम मेळटा तसो एडजस्ट करून शूट करतलें. आतां पळय सगळ्या कडेनूच 24 वरांच आसता अशेंच ना की म्हाजे कडेनूच शॉर्ट टायम आसा म्हणून. तर सगळ्या कडेन तितलोच टायम आसता. बट तो आतां कसो करून युटिलायज करप, कसो मॅनेज करप तें म्हाजेर आसा न्ही. म्हटलें चल आयच्यान करया अशें म्हणून तें रुटीन स्टार्ट केलं, म्हळ्यार व्हिडियो जे आसा पळय ते स्टार्ट केले. आनी मेन म्हटल्यार आयज हांवें म्हाजें फेवरेट काम जें आसा पळय न्हू तें केलें. आतां तुमी खूब जाणांनी गॅस केलें आसतलें, म्हाका खूब जाणांक खबर आहा म्हाजें फेवरेट काम कितें तें. काम. सो खूब जाणांक खबर आसाच. तें काम जें आसा पळय न्हू तें म्हणजे क्लिनिंगाचें काम. हें पळय हांगासर सगळें धुवन शिवाजी महाराजाक बी हांगासर हाडून बसोवन दवरलां, धुवन क्लीन बीन करून. हॉल जो आसा पळय तो क्लीन केलो. लायक जमीन पुसोना, सोफा, मागीर ते सगळे कितें डेकोरेटीव आयटम, हे ते विंडो, मागीर मनी प्लांट भितर आहा सगळें पुसून काडलें. एक धुवन काडलें, अशें करून सगळें करून काडलें. थोडेशें पळय धुवन पुसून सुको घातला. आनी आयज मनाक मातशें सॅटिस्फाय. सो शावर बी घेवन येयलें. 11:45 जालें आतां. हय 11:45 जातलीं. तर ती येयल्या न्हाणोवपाक, बायक न्हाणोवपाक येता न्ही ती येयल्या. सो आतां रांदपाचें काम जें आसा तें. सो अशें बरें तुमकां सांगता, खरेंच मनाक इतलें बरें दिसलें, एक बरी पॉझिटीव वायब अशी की हय जाता, मॅनेज करपाक गेलें आनी एडजस्ट करपाक गेलें न्ही सगळें जाता. सो चलो आतां ती येयल्या बायक न्हाणोवपाक. बायक न्हाणयलें की मागीर जेवणाचें तें दाखयता मागीर तुमकां. आयज सोमार वेज जेवपाक जें आसा तें. आनी सांजचें न्ही म्हाका मातशें बागायतदारान वचपाक जाय, तें बी वयतलें थंय. म्हळ्यार ग्रॉसरी शॉपिंग जें आसा पळय तें म्हयन्याची. म्हणल्यार कशें करतलें आतां, जानेवारीची बी शॉपिंग जी आसा पळय ती आतांच करून हाडटलें, कित्याक ऑलमोस्ट मंथ एंड न्ही, सगळें एट अ टायमूच आतां हाडटलें. आतां वतलें सोमतें जानेवारीचें बी जें कितें आसा पळय तें घेवन येतलें. आतां मकर संक्रांती, न्यू इयर, आमची एनिवर्सरी, हेजो बर्थडे सगळें आसा न्हू, त्या अकॉर्डिंग सगळें शॉपिंग जें आसा पळय न्हू तें हांव करून घेवन येतलें. आनी भायर धूम धडाक्याचो वारो सकाळच्यान. फाटले पयर 2 दीस मातशी थंडी कमी आशिल्ली, काल बी भरपूर आशिल्ली. आयज मातशी थंडी कमी आसा, बट वारो जो आसा पळय तो आसा, बरो वारो मारता. म्हाजी फुलां फुल्ल्या दाखयता तुमकां खूब तेंपान. पळयात हांगासर कुंदाची फुलां म्हाजी भरपूर फुलता ह्या दिसान. वास बी बरो येता घमघमीत. सांजचो भरपूर येता. ह्या सायडीनूय बी फुल्ल्या अशें करून.
आनी तुमकां तर खबरच आसा आमी जेन्ना हांगा नाशिल्ले म्हणजे हांव जेन्ना हांगा नाशिल्लें पळय न्हू तेन्ना म्हाजी झाडां खुबशीं झाडां सगळीं करपोन मेली हें जावन गेली सगळी बियड गेली झाडांची. हो म्हणटा अप एंड डावन करतालो येयला जाल्यार बसून उदक घालतालो 8 दीस थंय रावलो 4 दीस थंय रावलो अशें करून गेले झाडां सगळीं हिप्यात हांगासर. हितून शेवतेची झाडां आशिल्ली सगळीं मेली. हितून गुलाबाची झाडां आसली जाका आमी पिशाचे गुलाब म्हणटा पळय ते ह्या हितून ती मेली. हितून शेवतेचें उरलां कसली येल्लो का पर्पल खबर ना येल्लो पर्पल ऑरेंज आशिल्ली म्हाजे कडेन ती गेली. पळय हें पळय कशें जावन पडलां तें. आनी हो झरबेराचो हांगा झाड आशिल्लें तें बीन सामकें मेल्लें. आतां मातशें हें जालां. हांगासर म्हाजे कडेन मोठे गुलाब आशिल्ले व्हायट कलरचे ते गेले. आनी हे जे दिसता पळय न्हू ह्यो 2 कुंड्यो तेकोन आहा त्यो तितून बीन गुलाबाची झाडां मेल्ली ती तांकां मातशें कोम येयल्या आतां पळोवया कसलें कितें म्हणून. सो अशें करून सगळे झाडाचे वाट लागून गेली म्हाजी. मागीर उदक ना जातकीर झाडां हेंच जाता न्ही अशें. सो चलो आसा भितर ही हें पळय हें धुवन दवरलां निव्वळ जाला न्ही बरो आतां बरो क्लीन दिसता. सो मातसो आतां ताका म्हळ्यार हांव कितें करता जाणा अशें करून पयलीं हांव पुसून काडटालें मागीर हांवें जें पेंटींग केलें तुमकां खबर आहा न्ही हांवेंच केल्लें पेंटींग तें पेंटींग अशें करून वचपाक लागलें. हांगा डार्क आसा हांगा लायट जाला पळय पळय अशें करून लागता हातीक तें वचपाक लागलें. म्हणून आतां हांव कितें करता सोमतेच उदक घालता वयल्यान आनी हें करता पुसना बी काय जस्ट उदक घालता आनी निवळ करता. ऑटोमॅटीक उदक घातलें की निवळ जाता. ओके सो झाडाची कुयदाद बी घेवपाक जाय. खुबशीं झाडां अशें करून हें जाल्या टायमूच मेळना करूं जाय थोडें थोडें करून. बायक न्हाणोवपा येयल्या भितर न्हाणयता ती कपडे बिपडे अशेंच पडला. हें पळय 11:15 जालीं. सो चलो हांव तिका मातशें न्हाणोवपाचें हें करून दिता तयारी आनी मागीर मेळटा तुमकां रांदता तेन्ना. सो ती न्हाणून गेली आनी हांव हांगासर रांदपाक लागलें. तर दाखयता तुमकां शिताक आदन दवरता तापलें उदक म्हणून बंद केलां. तर दाळ केल्या. सो दाळीक न्ही फोडणी बीन सगळी घातल्या. जस्ट कोथमीर इतलीच घालपाची उरल्या ती घालता. आनी हांगासर आयज रो बनाना जे आसता पळय सारे तेजी भाजी जावना अजून जस्ट कट करून शिजपाक आनीक रो बनाना जे आसा पळय ते फ्राय करपा खातीर दवरला. म्हाका एकल्याकूच खावपाना हो खावपाना सो ताका लागून अर्देशें आसा पळय ते हांगासर कट करून उदकान घालून दवरला. तेमी काळें पडटा मागीर बेश्टें दवरलेलें राब बसता तेजेर. सो ताका लागून अशें दवरला. भाजी ही आमकां तिगांकूय हो खाताले पळयता नाल्यार हेका आनी कितें करून दिता. सो आनी जालें कोथमीर बी काडून दवरल्या घालपाक जाय. दूद तापोवन दवरलां सगळें पिवपाचें उदक सगळें जालें. आनी हेका म्हटलें मातशें तांदूळ हाडून दी म्हणून ते भायली शेंदरी मातशी वताक घालपा लागून दवरल्या. तर तुमी म्हणटले तांदूळ इतलेच का म्हणून. तर शीत जें आसा पळय तें ऑलरेडी हितून केल्लें आसा करून काडलां आनी हें आतां दुसरें शीत परत करता. ओके सो चलो करून घेता बेगी बेगीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. टायम पळयता कितलो जालो तो टायम बसून पळोवच ना. तर हें 1:45 जालें म्हज्यान एक 15-20 मिनटां जेवण जें आसा पळय तें सगळें जातलें. तर बायक न्हिदोवन म्हळ्यार न्हाणून हांगासर न्हिदयलां पायण्याक घातला. तर न्हिदता पळय न्हू तेन्नाच म्हळ्यार दनपारचें जेन्ना न्हिदता पळय तेन्नाच रावता पायण्याक नाल्यार पायण्याक रावना तें मागीर दिसभर. रातचें तर ताका आमी घेवन न्हिदता पायण्याक न्हिदयना. पायणें हांगा दिसता. आनी हे बायेचे कपडे हांगा थंगा आसतात ते मेस सगळे कितलेय ट्राय केले जाल्यार. ओके सो चलो हांव रांदून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. 1:10 जालें आनी तेच्याच वांगडा म्हाजें रांदून बी जें आसा पळय न्हू तेवूय बी जालें सारकें सगळें रांदून बिनून मोकळें जालें. आनी मेन म्हणल्यार म्हाजो सद्दां एक वताक वावर आसता तो म्हणजे हो भायलो हांव पळयात हांगासर सद्दां कपडे उमळून दिता म्हाका बायक न्हाणून गेले म्हणटकीर मागीर ते कपडे सुको घालपाचे. हो एक वावर आसता. सो ते कपडे बी सुको घातले सगळें जालें. आतां जस्ट जेवपाचेंच जें आसा पळय तें उरलां. सो बरें जाता अशें करून बेगीन कपडे बी धुले न्ही म्हणटकीर हेका लागून की सुकता बरें न्ही मागीर लेट जालो की तें सुकना. आनी आमचें हांगासर तर तुमकां खबर आसा वत बी जें आसा पळय तें अशे रितीन आंगणाक वत जें आसा पळय न्हू तें चड अशें येना म्हळ्यार थोड्या टायमा खातीर येता तें. आतां 10, 10:30 सुद्दां न्ही 10:30 बी अशें वत येता. आतां ह्या हितून म्हणल्यार हो वेदर जो चालू आसा पळय तितून
आणि आतां पळयात हांगासर खंयच वत जें आसा पळय ना तें ना. मागीर थंयच मातशें त्याच कुडक्या इतलेंच वत आसा. सो थंयच मागीर मातशें सुकून काडपा पडटा. बट सुकता जेवन बीन घेता आनी मागीर मातशें बागायदारान जें आसा पळय तें वचपाचें. पळयता कशें कितें जाता तें. सांगता तुमकां, दिता अपडेट. पयलीं जेवन बी घेता आनी मागीर मेळटा. खंयी वचपाचें म्हणलें न्ही, आमगे हेच वावर जो आसा तो. सो लेट जाला म्हाका आनी वॉच घालूं बी यादूच ना. म्हाका फोन वाजपा लागलो. सो खंयी वयता मागीर अशें करून हें धोपटें जें आसा पळय तें घेवन वचपाचें. सो हें दिवन येता. कपडे बिपडे काडून स्टँड बायेचो भितर हाडून दवरला. मां बसली दिसता. वा आनी वता. बॅग घालूं नाका रे, राव मातसो. लागला चलपा. गडबड गडबड घालून न्ही फायनली आमी भायर सरली बागायदारान वचपा खातीर. आनी इतलें वत सामकें अशें करून मारता तोंडार सारकें. मां बसल्या बायक घेवन. न्हिदली गे आनी पळय ह्या सायडीच्यान न्ही वत लागता. एक्चुली मां केन्ना न्ही ह्याच सायडीन बसता. बट हे सायडीच्यान वत मारता. मागीर बायक बी वत हे लायलें सुद्दां मागीर हेवटेन तेवटेन वत अशें करून मारीत रावताली मदीं मदीं. अशें म्हणून माक म्हटलं आयज तूं समतीत त्याच सायडीन बसना. मोस्टली ती त्या सायडीन बसत ना, ह्याच सायडीन बसताली. तर पावली आमी काणकोण आनीक वयता बागायदारान. पळयता पार्किंग मेळ्ळा पुरो. 3:30 न्ही एक्चुली बागायदार ओपन जाता. तेजे पयलीं जर बागायदार ओपन जावचे पयलीं जर पावलें न्ही जाल्यार पार्किंग सारकें मेळटा. आनी मातशें पार्किंग कमी आसा. सावड्ड्या बी पार्किंग खूब व्हडलें आसा. फाटल्यान बी सगळ्या लावपा मेळटा. तर पार्किंगा लागून आमी न्ही मातशें बेगीन बेगीन अशें करून धांवन येता. पळोवया आतां पार्किंग कशें मेळटा तें. ना जाल्यार मागीर मार्केटान हांगा सोदूं पडटा न्ही. आनीक मां कशीच येयना ती येयना म्हण लागलेली. आपूण येयत ना, तुमी चला वचून घेवन या. आपूण बायक घेवन घरा कडेन रावता म्हणून. मागीर हांव म्हणपाक आसूं यो तूं अशें म्हणटा. तिकाय बी घरा कडेन बसून बेजार न्ही. आनी आमकांय मागीर वयता थंय हुस्को बाय रडटा काय कितें करता काय अशें करून गडबड जी आसा पळय ती घालून सगळें करपा पडटा. सो म्हणून म्हटलें यो अशें म्हण तिका. आतां तिका तर बागायदारान व्हरचें ना म्हळ्यार भितर हें करून शॉपिंग करपा लागून. सो ती बसतली गाडयांत बसून दवरतली तिका बायक घेवन. आनी आमी मातशी शॉपिंग करतली बेगीन. एटलिस्ट ती आसली म्हणटरी कितें जाता गाडयांत तरी बसले म्हणटरी फकत बागायदारांकच गडबड घालपा तितलेंच बेगीन घेवपा मेळटा. बाकी जर तिंका हाडूं ना घरा कडेन दवरलें आनी मागीर सगळ्याक गडबड. केन्ना काय हांगा पावता आनी केन्ना काय घरा पावता अशें जाता न्ही. तेका लागून ना मातशी पिकी आसल्यार बरी आसता ती. प्लम आसा. प्लम 105. किती घेतली तुवें? ना घाटी ती. फायनली शॉपिंग जी आसा पळय ती जाली आमची कंप्लीट बागायदारान. कितें येयलें मरे विकपाक क्रिसमसाचे. बायक घेवया रे फोटोशूटाक कॅप बीन. घान तरी घेतले फोटोशूट करपाक. मी घान फोटो हे करपा जाय न्ही, रावपा जाय न्ही. रावतले. क्रिसमस फोटोशूट करपा नाका कांयच ना मरे कणगां बीन. सो जालें आमचें शॉपिंग बागायदारान. गर्दी सारकी आयज कित्याक रे इतली गर्दी. बंद आशिल्लें न्ही काल संडे बागायदार बंद आसता हांगासर. हार पळय बरें केल्या न्ही. ते परत गाडी जोडून काडले. सो हे झगडटा पळय हांगा बैल सगळे. सो खूब गर्दी आयज. काल मंडे बंद आशिल्लें. आय थिंक इलेक्शना लागून सॅटर्डे बी बंद आशिल्लें आसत मे बी. मागीर 19 डिसेंबराकूय सुटी आशिल्ली आसतली. भरपूर गर्दी सारकी. तर हांवें केली शॉपिंग जें कितें जाय तें. 1-2 आयटम जे आसा पळय ते मेळूना. ते युज्युअल आमगेले ते 1-2 आयटम्स बागायदारान आसप सामकें कंपल्सरी. सो बाकीचे जे कितें आसा पळय ते घेतले. आनीक आतां वाटेर म्हाजोळेंक दूद घेवपा येयलें. ओके बेकरीन दूद इल्लें घेवपा जाय आनी मागीर जालें. घरा कडेन पावली उदक. येवन सगळें सामान बी जें आसा पळय न्हू तें सगळें जाग्याच्या जाग्याक पयलीं म्हणल्यार काडून दवरलें. कित्याक की मागीर तुमकां खबर आसा म्हाजें एकदां जर तशेंच दवरलें न्ही मागीर तशेंच उरता तें. मागीर बेजार येता. ताका पयत रावोन अशें दिसता. हात लावपाचें ना अशें दिसता. सो चेंज बी कांय केलें ना. जस्ट आयलें सगळें बॅगां किचनान हाडून दवरलीं.
सगळें सामान जाग्याचे जाग्यार दवरलें. डब्यांचे म्हणल्यार डब्यान घातलें. जे डेली युजाचे आहा ते रिफील करून काडले डबे. फ्रिजांतले फ्रिजान दवरले. अशें करून सगळें डिटर्जंट एंड ऑल सगळें जें आसा पळय जाग्याचे जाग्यार दवरलें. सो हे पळय हांगासर थोडेशे पीनट्स भाजून घेतले. गरम आसा जस्ट भाजून घेतले हांगासर. हांव न्ही जितके पीनट्स जे आसता पळय ते हाडटा आनी मागीर अशें करून भाजता. सो म्हणल्यार अशें करून की तांकां कुटून घालपाचें आसता न्ही पावडर करून ताका बऱ्या पडटा. आनीक फोव करता जावं हेजी साबुदाण्याची खिचडी केल्यार बी जाय पडटा न्ही ताका लागून अशें करून मातशें भाजता, डब्यान भरता आनी दवरिता. आनी मागीर बायेचें जें कितें आसा पळय तें करपाचें. सो पयलीं म्हटलें व्हिडिओ एंड करून घेवया अशें म्हणून. मागीर एकदां चपात्याच्या वावराक बी लागल्यार खूब टायम वता न्ही. हांव आनी मां दोगूय जाण मेळून करता. ती लाटून दिता हांव भाजून काडटा. तिणें पीठ बी जें आसा पळय तें कालून दवरलां. हांवें सगळें बाकीचें काम करता म्हणल्यार भाजता बिजता म्हटल्यार. सो पीठ कालून दवरलां. मातशें फुगलें की चपात्यो जें आसा पळय तें करतलें. आतां 7 सुमार जाली दिसता. वात बी लायली हांवें उदक. सो बसता मातशें बाये फुड्या. बाय खेळटा आनी थंय सामको एकलेंच कितें वें करीत आसा अशें वयता. आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तोय बीन हांगासर सायन करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.